साखळी सुपाची पूड हरवळे वाठारात हालींच केल्ल्या रस्त्याक खड्डे पडल्यात। देखून येवपी पावसात हो रस्तो पुरायपणान काबार जावपाचो भंय नगरसेवकान उक्तायला। देखून हे काम रोखडेच बंद करचे ना जाल्यार आपूण स्वता उच्च न्यायालयात वचून हे काम बंद करतलो अशी शिटकावणी साखळेचो नगरसेवक प्रवीण ब्लेगान हांणी केला। सर भावानो बहिणीनो, आज तुमच्या मुखार परत हांव एकदां येता। साखळे म्युनिसिपॅलिटी एरियान जे जे कारनामे घडटा ते तुमच्या मुखार दवरपाक सोदता हांव। पळय हो आमचो स्टेट हायवे आयज जवळ जवळ 300 मीटर हो ब्लॉक केल्लो आसा आनी हेजे पावसाळ्यान भर पावसाळ्यान काम चालू आहा। काल रस्त्याच्या खडी 2-3 दीस पयलीं खडी घातलेली आनी काल हेजेर रोलर बोंडायला आयिल्लेशें म्हाका डांबर घातला। हो जो रस्तो आसा हो रस्तो करपाक किमान म्हाका म्हाज्या हिशोबान 10 ते 15 लाख रुपया खर्च जाला आसतले आनी हे सगळे खर्च वायफळ खर्च हो वायफळ खर्च असल्या कारणान आमचे तुमचे पयशे हे सगळे रस्त्यान दपकायचे वयतले। हो रस्तो फूल पावसाळो काडचो ना 8 दिसां भितर आतांच तुमी पळया तेजे कितके खड्डे पडले। काल रस्तो गेला, काल सांजचो रस्तो ओपन केला पब्लिकेक आनी तो रस्तो ब्लॉक केला। तो रस्तो कित्याक ब्लॉक केला? कितें तुमचो प्लॅन आसा? आमच्या कौन्सिला वांगडा तुमी डिस्कसच करचे ना? सगळ्यो गोश्टी तुमकां जाय तशी परस्पर जातल्यो। GSIDCच्या अंडर 2 वर्सां पयलीं आमकां फ्रॉम हॉस्पिटल जंक्शन टील सुपाचे पूड रोड वायडनिंग करता म्हणटा प्लॅन आमच्या वांगडा तुमी शेअर केला। खंय तुमी 25 मीटर म्हणटा, खंय तुमी 10 मीटर म्हणटा, खंय तुमी 9 मीटर, खंय म्हणजे 19 मीटर म्हणटा। लोकांची आमी आमचे CP गेले लोकां कडेन कंपाउंडां काड म्हणून सांगपाक। थोड्यांची कंपाउंडां काडली, थोड्यांची वेतभर काडली, नवीन नवीन कंपाउंडां बांदूनय दिल्या। हो गव्हर्मेंटचो आमचो तुमचो सगळ्यांचो पयसो हो पयसो त्या कामाक वापरता जाल्यार शिस्तबद्ध पद्दतीन वापरूंक जाय। पयशाची नासाडी करूंक जायना। आनी हो जो प्रोजेक्ट कितें आसा जाल्यार तो लोकां वांगडा शेअर करूंक जाय, आमच्या वांगडा कौन्सिला वांगडा शेअर करूंक जाय। तुमी प्लॅनान ते कशे चेंजीस केले ते आमच्या मुखार तुमी हाडूंक जाय। आनी कांय न्हय 300 मीटर खणून तुमी कितें करतले? फुडें कितें हांगा 300 मीटराचेर तुमी केलो व्हडलो रूंद केलो, फुडें वचून कितें करतले? फुडें खंयसून बायपास करतले तुमी रस्तो? लोकांक त्रासान घालनाका। ऐन पावसाळ्यान CMन 2-3 दीस पयलीं पत्रकार परिशद घेतलेली, कॉन्फरन्स घेतल्या तें सांगलेलें की आपूण ह्यान फुडें एक रस्तो खड्डो दिवपाक मारपाक दिवचो ना म्हणून, रस्तो खणपाक दिवचो ना म्हणून। तुमी आतां मुखार वचून पळयात इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट खणटा, पायपलायन घालता, थंयसून पावर केबल घालता, परत व्हडले व्हडले खड्डे मारता, भितरसून मशीन घालून पायपलायन पावर केबल घालता। हे कशें जाता? पावसानूच तुमकां कामां सुचता की परत तुमकां ती कामां करपाची आहा, रस्ते पाड करपाचे आसा, लोकांच्या जिवाशी खेळपाचें आसा। म्हाजी एक तुमकां सगळ्याक नम्र विनंती, तशेंच हांव हायकोर्टाकूच सांगूंक सोदता तुमी सुमोटो दखल घ्या। हे लोकांच्या त्रासान घालतात। पावसान 15 मे पर्यंत डांबर घालपाचें ना, 15 मे पर्यंत रस्ते खणपाचे ना। हे सगळे गायडलायन्स आसतना हे जर खणटात जाल्यार हे लोकांच्या जिवाशी खेळटा। आनी हे जर एक्सिडेंट हांगासर एरियात जाय जाल्यार ह्या भागांतलो आमदार रिस्पॉन्सिबल आसतलो। तेणें त्वरीत ते सगळे कारवाई आहा त्यो बंद करच्यो।